चिखली आणि कासावले जाल्ल्या पोटवेंचणुकेचो निकाल लागलो. बीजेपी आणि मगोचे उमेदवार पडले. चिखली पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत राहुल डिकोस्ता जिंकला. कासावली पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 4तल्यान मार्था साल्डाना जिंकल्या. ती अपक्ष. चिखली सावन वेचून आयिल्लो राहुल डिकोस्ता आमदार माविनाचो. ताणे मगोचो उमेदवार बाबू नाणोस्कराक वडयलो. कासावले अपक्षान बीजेपीच्या उमेदवाराक वडयलो. People of Tontemorod, my particular ward, and this youth like him who have been behind me, though they have told that I am a old lady and the old lady cannot come back to the panchayat, but the youth were with the old lady, so that is the beauty of it. चेंज आसतले आनी आमी आमचो ग्रूप फॉर्म करतले रोखडेच. चड टायम घेवचे ना, कितें आमकां डेव्हलपमेंट करूंक जाय आनी चड टायम उरलो ना. हे टायमा 1 year 4 months कितें उरलोय तें आमकां काम कंप्लीट स्पिडीन करपा जाय. सो जे हे फूट जालें ना तें आतां करतले. हे सगळें काम करता आमचे MLA करता आनी आमचे मेंबर आहाय. आमकां स्ट्रेंथ आहा, 5 मेंबर आहाय आमचे सद्या पंचायत. हांव गेल्यार 6 जातलो आनी तेंचे आनी उर्बा वाडटली कित्याक आनीक मेंबर येयल म्हूण. आनी हांव पयलो आसलो आनी म्हाका पयलीं खबर आहा कशें काम करून घेवपा जाय तें आनी हांव तांकां सगळें हेल्प करतलो. पंचाची वागणूक सारखी नाशिल्ल्यान पंचायत खात्यान कारवाय करची म्हूण थाराव घेवपाची पाळी कारापूर सरवण पंचायतीचेर आयल्या. आदली सरपंच आनी सद्याची पंच दिव्या कारखांडेक खंय वागूंक कळना. गाळयो घालून उलयता, चपलां मारता. कांय दिसां फाटीं ह्याच पंचान फामिलीक घेवन एकल्याक खंय बडयलो. पंच कारखांडे म्हणटा जसो दुसरो वागता तशी खंय आपणे जाप दिवप. ही दिव्या कारखांडे कारापूर सरवण पंचायतीची आदली सरपंच आणि सध्याची पंच तिची वागणूक सारखी नाशिल्ल्यान तिचेर पंचायत खात्यान कारवाय करची असो थाराव पंचांच्या बसकेत घेतला. फुडें तो थाराव ग्रामसभेक घालून खात्याक धाडटले. लोक बऱ्या भशेन सुद्दां कितें विचारता म्हणल्यार ती डायरेक्ट चप्पल घालून मारपाक उठता. ग्रामसभेन जो रिजल्यूशन घेतला तो ह्या मिटिंगेक आमी करतली, डिस्कस करतली आनी आमी तो डायरेक्टराक धाडटली फुडें. मात दिव्या कारखांडे म्हणटा फुडलो मनीस वागता तशें आपूण वागता. हांवें झगडी करूंक ना. जेन्ना म्हाका वायट उलयलें तेन्ना हांवें तांकां उत्तर दिलां, नाल्यार तेच्या पयलीं हांवें वायट उलोवंक ना. आतां ही पळयात कांय दिसां फाटली ही घडणूक. पंच कारखांडेच्या फामलीन बेकायदेशीर बांदकाम केला म्हूण तांचेर सतीश उसपकारान कागाळ केल्ली आनी पंचायतीन ताचेर इन्स्पेक्शन दवरिल्लें. त्या वेळार कारखांडेची फामील आनी कागाळ करप्यां मदीं वाद जालो. एकमेकांक गाळी मारल्यो. ह्या दिव्या कारखांडेची चप्पल उबारून मारपाची संवय थंय पळोवपाक मेळटा. त्याच्या पहिले हो स्वतः सांगतालो आपली इन्स्पेक्शन चालू असताना स्टार्ट जावकूच नासलें. सेक्रेटरी, सरपंच, डेप्युटी सरपंच हे थंय उबे आशिल्ले. थंय आसतना आमची वॉर्ड मेंबर दिव्या कारखांडे हिणी म्हाजेर फाटसून आयिल्लो गेलो. फाटसून तिणी खोट घातल्या आनी चपलां मारल्या फाटल्यान. सरपंच तारी आनी उपसरपंच सच्चित सावंतान ही घडणूक फुड्यान रावन पळयल्या. सो आमी थंयसर इन्स्पेक्शनाक गेल्ली. जी मेंबर आसा दिव्या कारखांडे माजी सरपंच कंप्लेनर येतो कोणी तेका सुद्दां म्हणजे तेजेर अटॅक केला, चपलांनी बीन मारला तेका. आमी इन्स्पेक्शन स्टार्ट करपाक जेन्ना कंप्लेनंट येयलो आनी कंप्लेनंट जेन्ना स्पॉटार पावलो, वॉर्ड मेंबर आनी सरपंच आसा तेणी बॅड वर्ड्स दिले, अटॅक केलो तेजेर. तेका मारलो, चपलांनी मारलो, खोटो मारलो. इतले आसूनय दिव्या कारखांडे म्हणटा आपणे चप्पल दाखोवंक काडिल्लें. हांवें तें कोणाचेर मारूंकूच ना. तेन्ना हांवें ताका चप्पल रागान हांवें चप्पल उखल्लें, पण ताका हांवें मारूंक ना. हेंच्यांनी हो बेश्टोच इश्यू केला. पंच दिव्या कारखांडेचेर कारवाय जावची अशी मागणी थळावे करतात. की ती BJP असो ती काँग्रेसची असो आमच्या लोकशायेन ती लागना. आमकां कायदो जाय, आमी कायदो हातीन घेवंक जायना. तेणी ते चप्पल मारपाक व्हिडिओचेर सगळे शूटिंग येयल्ली आसा. त्या शिवाय आमी आमचे कडेन येयला पण आमी आतां फुडें घेताल्यात. आमी अन्याय विरोध आवाज उठयताल्यात. आमी उगी रावचे ना. शेवटाक तिच्या वागणुकेचीच दखल घेवन तिचेर कारवाय करची म्हूण ठराव घेवपाची वेळ पंचायतीचेर आयल्या. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी विश्वनाथ नेने. मनोरा रायांत शेतांनी सिवेज सोडिल्ल्यान भाजी रोयताले शेतकारांचो बोवाळ पडला. रायच्या झरींत फातोड्डेची सिवेज सोडटात. शेतकार ह्या झरींतलें उदक भाज्यांक घालतात. मात उदकांक सिवेज आशिल्ल्यान भाज्यो काबार जावंक लागल्यात. सरकारान जाता तितले बेगीन फातोड्डेचे सिवेजीची वेवस्था करची म्हूण शेतकार मागतात. शेतांतली सिवेज बंद केली ना जाल्यार सिवेज खात्याचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी तांणी केल्या. आमकां पोत्तून पोत्तून हें थंय उदक सोड, आमगे वळा सोड, आमी भाजी रोयता ती पेड्डार करून
हें कितें करपाचें आमी जाणटे पिराय येतो वेपार कोताय कांदो रोयलो तो पेड्डार जालो पूण आमी कितें करून पोट भरपाचें आतां गोवोरमेंटान आमच्या इलेक्शन जें उदक सामकें लिप बंद करपाचें आमी हिंगा रोवपा लागल्या जायते वर्स जालें आनी आतां चोवपाक गेले जाल्यार हें उदक जेन्ना येयलें न्ही तेन्ना हो पियाव जावं बारीक बारीक आमी हें गायलो आहा बीं घायलो आहा थोडें तें उदक घायलें म्हणटकूच ती मरोन गेलें जाय जाणांगे मेला हे उदकाचेर भाजी बायल्यात ती बोर येना म्हणटाय गोंयांत कोण रोयताय तेंकाय काबार कोताय उदकाचे सारकें घालता उदक घालून घालून उदका वास मारता वास मारून मागीर ते वास मारून म्हणटा तो बी बारीक म्हणटा ते मागीर मेला ओले भाजी भेंडे कोकोन दुदी तसो रोयताय आमी उदक घेतालीं व्हळाचें ते व्हळा उदक तेंच्यान हें केलें न्ही तें होसा उदक सणू तें उदक दाटो येता आनी पांय बी हुट्टाय आमचे पांयां फेरीत जाताय 2 दीस उदकान गेले जाल्यार ते दिस इज हो प्रॉब्लेम पडे हा आता 3 दीस जाले शेतकारांक त्रास जाता शेतकारान म्हाका आतां सांगितलां आनी हांव सदांच मानता की हे शेतकार पडे हाय ते जेन्युइन शेतकार गव्हर्मेंटाक हांव ना कितें जालें तें आमी जो तरी बारीक लोकां जो तरी आमकां जे जेन्युइन शेतकार आहाय ते जो एग्रीकल्चर कोत्ता एक आमगे भाजी रोयन गोंयची भाजी म्हणटाय आमी गोंयची भाजी म्हणून ही न्ही आय एम गिविंग देम अ वॉर्निंग फाल्यां तूं जो तर ते 12 आवर्स जो तर तूं सारको ना तूं सांबाळ म्हण तुमगे ऑफिसान आहाय ते आमी कितें कोताय ते चोय म्हण घेऊ एक विराम.